वास्को रस्त्या कुशीक आशिल्ले व्हडले झाड अचकीत कोसळून 62 वर्सां पिरायेच्या मनशाक मरण आयले। ह्या घटणुकेक लागून येरादारींत व्हड आडखळ आयली। आपतकालीन पंगडांनी घटणुकेच्या थळार धाव घेवन पडलेले झाड काडून उडयले। जाल्यार पुलिसांनी गुन्यांव नोंद केला आनी ही दुःखद घटणूक घडिल्ल्या परिस्थितीची चौकशी अधिकारी करतात। आम्ही आता तामसोड्यार चिकाले फुडसाकडे आहे सेंटेंट आणि क्रॉसाकडे आणि 8:30 सुमार एक झाड पडून एका मनशाचो जीव गेला आणि हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस जायते फावटी म्हणटाले पंचायत कांय करना। आमी एवरी इयर आता 3 वर्सां जाली आमी एवरी इयर डेंजरस ट्रीज आयडेंटिफाय करताय। तलाटी येता आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट येता आनी एवरी इयर आमी फायल करताय आनी फायलीन वचताय ते अजून एक्शन कांय जायना झाडांचेर। आतां दीस कम्स अंडर नॅशनल हायवेन रोड वायडनींग केले थोडी वर्सां फाटीं, हिल कटिंग केले आनी हिल कटिंग करता आसतना जायते झाडां आहाय ती सारकी एजीचेर आहाय। जेन्ना पावस पडटा माती मोव जाता आनी सकयल पडटाय। आतां एक झाड पडला तेजे सायडीकूच एक झाड आसा मोठें, तें पडलें जाल्यार आतां पडला तेजेकीन मोठें झाड आहा। बट हूज गोइंग टू टेक द एक्शन? वेन इन्स्पेक्शन इज डन, द लिस्ट इज गिवन, पूण एक्शन कांय जायना। म्हज्याच वाठारांत हांवें कितले झाडाचे डेंजरस ट्रीज आहाय, अर्दे माड मेलोले आहाय, ते पडटले केन्नाय कोणाचेर, पूण कांय एक्शन जायना। आमी लिस्ट बरयताय फकत ते लिस्ट तशेंच उरता। सो एवरी टायम दे से तुमकां आमी परमिशन दिताय, पंचायत कातराय। डज द पंचायत हॅव अथॉरिटी टू कट ट्रीज? सो हे जायती क्वेश्चन आहाय, हू इज टू बी ब्लेम्ड? एक जीव गेला हिंगा दूख जाता। आतां सकाळीसून ताका क्लियर केला आनी आतां ट्रॅफिक सुटला म्हणटच मागता अथॉरिटी लागी टेक दीस सिरियसली। खंयचेय जावं नॅशनल हायवे सायडीन चड ट्रॅफिक वयता ते सायडीन जंयसरूय रोडा सायडीन डेंजरस ट्री आहाय, मातशें एक्शन घेवन प्रूनिंग तरी कराय ना कट कराय। सारको डेंजरस जाल्यार कट कराय। आतां परत सांगता, आतां जंय एक्सिडेंट जावन एक जीव गेला त्याच्या सायडीनूच नेक्स्ट वेट आनी एक डेंजरस ट्री मोठें झाड आहा। म्हाका दिसता आतां तरी दोळे उगडया, कित्याक ह्या स्ट्रेचर हे पयले फावटी मरण न्हू। सेंट जासिंतो आयलँडा पयलीं आनी एक फावटी माड पडोन एक बायलेची जीव गेल्लो। सो जायते इन्सिडंट जाले ह्या रोडाचेर। हिल कटिंग वर्टिकल हिल कटिंग केला आनी ताचे सायडीन सारकी एजीर मोठी झाड आहाय। आतां हिंगा भोंवल्यार हांव दाखोवपाक शकता कितलीं झाडां। सो वी हॅव टू टेक एक्शन नाव बिफोर मोर लायफ्स आर लॉस्ट। आनी मागता कलेक्टरा लागीं आनी खंयचे कन्सर्न अथॉरिटी जावं फॉरेस्ट जावं नॅशनल हायवे मातशें आयडेंटिफाय कराय, लोकांचो जीव सांबाळे। वी हॅव टू डू समथींग। आतां पावस सुरू जाता थिंगा आनीकूय येवपाचो आहा पावस, म्हणटच आमी लेट अस गेट प्रिपेर्ड। आतांच एक्शन घेवन बेगीनूच त्यो डेंजरस ट्रीज आहाय त्यो कातरून लोकांचो जीव सांबाळया। आमकां 8 जाण 28 मिनटान कॉल येयलो पणजे हेडक्वॉर्टर कंट्रोल रूमाच्यान की झाड पडला आनी एक मनीस ट्रॅप जाला। इमिजिएटली आमची वास्को फायर स्टेशन ड्युटी क्रू हांगा पावले। 8 जाण 35 मिनट 7 मिनटान आमी फास्ट टर्न आउट करून पावले आनी पावले उपरांत पयले जाल्यार तो ट्रॅप जाल्लो आहा। ही इज डायड ऑन द स्पॉट, कट जालो तेजेर पडलो आनी इमिजिएटली आमची स्टाफान क्रून ताका उखलून एम्बुलन्सान घातलो आनी शिफ्ट केलो। आनी मागीर क्रेन आपयली आनी ट्रॅफिक खूब जाम आसलो, दोनी सायडीच्यान गाडी येवपाक वचपाक प्रॉब्लम जाल्लो। सो इमिजिएटली 1 वर तरी लागले फूल क्लियर करपाक। उशीस आसले आनी उमले आसले खूब आसले। ट्राय टू क्लियर द खंय एक्झॅक्टली खंय जाला? इट इज नियर द सेंट एंटनी चॅपल, रस्त्यार पुलीस आहा पळय थंय। एज कितली आसतली? एज आयडेंटिफाय जावन। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।